नमस्कार, पळया सिटीग्राम खबरो। म्हापशाचो काँग्रेसीचो उमेदवार सुधीर कांदोळकारान म्हापशा प्रचाराक बरोच नेट धरला। बुधवारा ताचो म्हापशा प्रचार जालो। आमदार जालो जाल्यार थंयच्या कयराचो प्रश्न तडीक लावपाचे उतर ताणें दिला। म्हापशाचो उमेदवार सुधीर कांदोळकार सध्या प्रचारान आनी जेन्ना प्रचार करतात तेन्ना ताका अशें दिसता की आपणाक भरघोस मतांनी निवडून येतलो म्हण ताका खात्री आसा। आनी जेन्ना आपूण निवडून येतलो तेन्ना आपूण म्हापशाच्या डेव्हलपा खातीर फूल स्विंग काम करतलो अशें म्हटलां। जे 22 वर्सां हांवें प्रामाणीकपणान बीजेपीचे काम केलें। जवळ जवळ 12 इलेक्शनां म्हणजे लोकसभेची आनी विधानसभेची 12 इलेक्शनाक हांव प्रत्येक म्हापशाच्या घरान गेल्लो आहा वोट मागपाक। आनी अशें जेन्ना प्रामाणीकपणान काम करून 22 वर्सां हांव जेन्ना थंय रावलो आनी 22 वर्सांचे नंतर जे पक्षान हांव सदांच म्हापशाच्या डेव्हलपमेंटाक लागून फुडें वयतालो, हांव वावुरतालो। आनी तुमकांय खबर आहा डेव्हलपमेंटाचे हेचेर लक्षात घातलें ना, म्हणजे ती कामां आसली ती फाटी उरोंक लागली। पण म्हाजे परीन हांवें काम केल्लें, पण प्रामाणीकपणान हांव थंय आसल्या कारणान हांगाय हांव जो प्रामाणीकपणा म्हाजे कडेन आसा म्हणून आयज काँग्रेस पक्षान म्हाका तिकेट दिल्ली आहा आनी पक्षा कडेन हांव प्रामाणीक रावतलो आनी प्रामाणीकपणान म्हापशाच्या उदरगतीक लागून काम करतलो। गार्बेजची समस्या आतां वचात थंय आहा। पयलो हो इश्यू आमकां गार्बेजचो घेवचो पडटलो। हो गार्बेजचो हे सॉल्व करपाक आतां जशें आमचे गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचे जे डायरेक्टर आहा आमचे शेजारी कॉन्स्टिट्युएन्सींतले एमएल बाब, तशेंच एक्टींग स्पीकर बाब मायकल हेंच्यांनी आपल्या वाठारांत जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घालून वेवस्थीत गार्बेजची समस्या सॉल्व केल्ली आसा। इवन डेली डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करूनय सॉल्व केल्ली आहा। त्या पद्दतीन हांव तेचोय एडवायस घेवन तेचो सपोर्ट घेवन जी गार्बेजची समस्या आहा पळय म्हापशान ती पयली सॉल्व करतलो। तशेंच म्हापसा एक कंजेस्टेड सारके सिटी जाल्ली आसा। वेवस्थीत रोड बी ते आमचे पयलींचेच आहा, पण जो आमचो एक मास्टर प्लॅन जाता तेतून आमच्या टुरिजम रेजिडेन्सी टू हायवे जो एक बायपास आहा त्या रोडाची हांव पयली बेगीन जावपाक खटपट करतलो, जेणे करून जे हेवी ट्राफीक जे येता ओल्ड म्युन्सिपालिटी कडसून ते ट्राफीक कंप्लीट बंद जातलो आनी हे काम फास्ट जे जाता तितले बेगीन म्हणजे 5-6 म्हयन्यांनी ते जातले ही म्हाका आशा आहा। आनी ते हेच्या बद्दल आमी काम केल्लें आहा। आसा पळय तो एक म्हणजे आमचे प्रचार कसो चालू आसा आनी प्रचारान जेन्ना आमी लोकांक मेळटा कॅन्डिडेट मेळटा तेन्ना लोकांचें कितें हें आसा तें आमचो कॅन्डिडेट सांगतलो। आनी सद्या काँग्रेसीचो एक वेव आसा, काँग्रेसीन म्हापशा एक भरारी घेतल्या आनी खुबशे लोक काँग्रेसीन जोडून येतात जे बीजेपीन आसले आनी दुसऱ्याच्या पार्टीन आसले। आनी तुमी पयलें आसतलें की एमजीन ऑलरेडी आमकां पाठिंबो दिल्लोच आसा।